मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तकांतली आयची वाचपां आमकां उगडास कोत्ता की आमी आमचो भावाट वो आमचो संबंद देवा बरोबर खोल आनी घोट करूंक जाय. आनी जेन्ना आमी खोल आनी घोट कोत्ता तेन्नाच आमी जे परी पयले वाचपान आयकलां, आमी देवाच्या मोगाक लागून तेका रिगून रावतले आनी संवसारी वस्तू आमी सोडून दितले. आनी तशेंच सुवर्तमानान आमी पळयता आना ही बाकणारी आपलो आख्खो वेळ देवा बरोबरूच सादताली. उपास, मागणे आनी देव मंदिरानूच आसली. आनी ताचे लागून ती पळोवंक पावली तारण म्हणजे जेजू क्रिस्त ह्या संवसारान आयलो. हेरूय भुरगीं आसलीं आसतलीं, पूण ती ओळखूंक पावली की हो जावन आसा तारण आमच्या संवसाराचो. आनी ताचे लागून सगल्यांक ही बरी खबर ती मागीर सांगूंक लागली. आमी जेन्ना पयले वाचपाक सारकें नियाळ कोत्ता, आमीय ते आमच्या जिवितान लागू करूं येता. कशे भाशेन जे आमी आयकलां, भुरगेपणान कशे आमी जिवंक जाय, जावं तरणाटी जावं आवय बापूय. जंय तर ती आमी आमच्या भावार्थाक आमी लागू केल्या जाल्यार 3 पावंडे आसा आमच्या भावार्थाक, तेन्नाच आमी खोल वेता आमचो संबंद देवा बरोबर. जेन्ना भुरगीं आसतना आमी थोडीशी मागणी शिकता आनी चडशे आमच्या भावार्था विशीं आमकां खबर आसना. आमची आवय बापूय आमकां शिकयता आनी तेचे प्रमाणे आमी चलता. मागीर दोतोनीक वेता, तरणाटी जाता की आमी कोमयाव घेता, क्रिस्मो घेता. आनी मागीर तरणाटी जाता तेन्ना आनीक आमी खोल कोत्ता आमचो भावार्थ. कित्याक तेन्ना आमकां बरी समजणी आसता आनी ते समजणी वरवीं आमी पवित्र पुस्तक वाचता, इगोज मातेचे कायदे वाचता, तशेंच वेगवेगळे इगोज मातेचे जे पुस्तकां आसात ते वाचता, आमी नियाळटा. आनी ताचे वयल्यान आमचो भावार्थ आमी आनीक खोल कोत्ता. आनी तिसरो पावंडो म्हणल्यार आमी मागीर वडील जाता, जबाबदारी दिलेली आसता आमची. आनी ती जबाबदारी बरे भशेन पाळूंक वी बिगीन टू डिसर्न द चॉयसीस. म्हटल्यार आमी निर्णय जे घेता ते बरे बारीकसायेन तपासून आमी पळयता आमी खऱ्यांनीच देवाची येवजणे प्रमाणे चलता वो आमकां जाय ते भशेन चलता. तर आमचो भावार्थूय असोच 3 हे पावंड्याचेर आसता. ह्या वेळार आमी आमच्या जिवितान लागू करून पळोवया आमचो भावार्थ आमी कितलो खोल केल्लो आसा. आजुनी आमी भुरगेपणा भाशेनूच आमचो भावार्थ आसा वो तरणाटे भाशेन आमचो भावार्थ आसा वो आमचो भावार्थ इतलो खोल जाल्लो आसा जे परी आवय बापूय आपली जबाबदारी सांबाळटा ते परी म्हजो भावार्थ हांवें इतलो खोल केल्लो आसा की देवाची येवजण बरे भशेन म्हाका समजणी मेळटा आनी ती हांव म्हज्या जिवितान जियेतां वो पाळटा. आनी तशें जेन्ना आमी कोत्ता जाल्यार आना ही बाकणार जावन आसा तिचे भशेन आमी जावंक पावतले. आनी ती आमकां उदाहरण दिता, उपास करून, मागणें करून, देव मंदिरार वेळ सारून तिणें आपलो भावार्थ घोट करून देवाक वळखलो आनी हेरांक ही बरी खबर सांगली. तर आमी अशीच जावन देवाचो आदार आमी सांत मागुया.